पळोवया प्रायम खबरो। पर्रीकार सरकारान थारायल्ल्या येवजण्यांतल्यो कितल्योशोच शेळिल्यो येवजण्यांचेर पयशे घाल्यात ते पळयल्यार थारायल्ल्यो नव्यो येवजण्यो 25% सुद्धा चालीक लागूंक ना। पळयात खासा रिपोर्ट। मायनिंग बंद जाल्ल्यान त्रासांत पडिल्ले मायनिंग वाठारांतले गॅरेजवाले, हॉटेलवाले आनी हेरांकूय जाय सरकाराचो आदार। फक्त ट्रकवाल्यांनी नोकऱ्यो गेल्ल्यांक पॅकेज दिली म्हणून बेजार। कड्डणा, जिनस, खाणा जेवणातल्या सामानात भेसळ वाढली। दूध, मिरसांग, हळदी पिठो, च्याचो पावडर धरून वता थंय भेसळ। FDA दाखयता भेसळ वळखुपाच्यो कांय साद्यो सोप्यो पद्दती। स्टुडंटाचो रिपोर्ट। वास्को जुवारी नगरांतले 2 बंगले चोरांनी फांतोडेर फोडले। 1.5 लाखाचो मारलो हात। दोन्ही बंगल्यांनी ग्रिल्स कापून चोरयो। घरांनी फामिली आसतना सुणे पोशिल्ले आसतना मारलो हात। आणि गोंयभर महाशिवरात्रीचो उत्सव। महादेवाच्या देवळांनी फांतोडेर सावन अभिषेकाक लोकांच्यो लायनी। हरवळेचो रुद्रेश्वर, पोन्ने गोंयचे गोमंतेश्वराचो मोठो उत्सव। पळयात महाशिवरात्र। खबर विस्तारान। नव्या सरकाराची नवलाई म्हणून पहिल्याच अर्थसंकल्पात पर्रीकार सरकारान थारायल्ल्या येवजण्यांतल्यो कितल्योशोच येवजण्यो शेळयल्यात। लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधारा सारकेल्यो 1-2 येवजण्यो सरकारान कश्यो तरी सुरू केल्यो। कामधेनू सोडल्यार हेर येवजण्यांचेरूय अंदू पयशे घाल्यात ते पळयल्यार सरकाराच्यो थारायल्ल्यो नव्यो येवजण्यो 25% सुद्धा चालीक लागल्यात अशें म्हणपाची आज परिस्थिती ना। नवो अर्थसंकल्प फुडल्या सोमारा। ह्या फाटभुंयेर पळयात खासा रिपोर्ट। नव्या सरकारान लग्न जातल्या चलयांक 1 लाख दिवपाची लाडली लक्ष्मी आणि घरकान्नीक दर म्हयन्याक 1000 दिवपाची गृह आधार योजना सुरू केली। दोनूय येवजण्यांचेर सरकारान बजेटात दरेकी 150 कोटी दवरिल्ले। मात येवजण्यो चालीक लागल्यात त्यो पळयल्यार आतां मेरेन फक्त 3100 लाडली लक्ष्मीक फक्त 33 कोटीचो आधार जाला। 4000 लाडली लक्ष्मी वाट पळयतात। वर्साक गोंयांत 9.5 ते 10,000 लग्न जातात। 16,000 घरकान्नीक फक्त 6 कोटींचो गृह आधार जाला आणि 30,000 घरकांनी अर्ज भरून वाट पळयतात। सायबर एजीची सुधारित आवृत्ती म्हणून 5वे-6वेच्या भुरग्यांक टॅबलेट वा नोटबुक दिवपाची आणि 11वेच्या भुरग्यांक लॅपटॉप दिवपाची येवजण अंदू सरकारान केल्ली। स्कुलांनी टॅबलेटीच्या स्किमीक 40 कोटी जाल्यार लॅपटॉपाच्या स्किमी खातीर 55 कोटी दवरिल्ले। ही एकूय गजाल आतां मेरेन भुरग्याच्या हाताक पडिल्ली ना। मायनिंगाक लागून आर्थीक परिस्थिती बाबत जाल्ल्यान सरकारान किमान रोजगार हमी येवजण करच्या पयलींच गुट लावन दवरली। येवजणेक बजेटात 30 कोटी दवरिल्ले। त्या भायर रांदपाच्या गॅसाचो प्रेस ही 5 वर्सां आसा तसो फ्रीज करतलो म्हणून सरकारान जाहीर केल्लें। मात येवजणेचेर बजेटात पयसोय दवरूंक नाशिल्लो आनी सरकारान हे येवजणेची जागमाग केली ना। फेब्रुवारी-मार्चांत गोंयकारांनी 950 रुपयांनी सिलिंडर घेतले। त्या भायर पत्रकार कडल्यान पुलिसांक घरां बांदूंक आदार, पंचायतीचो हाऊस टॅक्स रद्द करून भरपाय दिवपा सारकिल्ल्यो दरेकी 6 ते 10 कोटी खर्चाच्यो येवजण्यो आशिल्ल्यो। हातूंतले हाऊस टॅक्स येवजणेचे आतां मेरेन सरकारान पंचायतीक 4 कोटीच दिल्यात। पंचायत वाठारांतल्या बंगल्यांक येवजणेंतल्यान भायर काडल्यात। बाकीच्या येवजण्यांची जाग मागना। त्या भायर मतदारसंघांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणून 163 कोटींची येवजण हे सरकारान उलोवन दाखयल्ली। ह्यो गजाली करपाक सरकारा कडेन सध्या पयसो ना। 40 कोटींची लायटीच्या जमनी पोंदच्यान केबलिंगाची येवजण केल्ली। हे येवजणेचें कितें जालें म्हूण अधिकाऱ्यांक विचारल्यार त्यांच्या कपलार प्रश्नचिन्ह। फाटल्या सरकारान लोकांक हॉस्पिटलांनी वैजकी खर्चाक आदार जावचो म्हूण 60,000 मेरेन वैजकी खर्च मेळपाची स्वर्ण जयंती विमो येवजण केल्ली। येवजणेचेर सरकाराचो विम्याचो हप्त्याचो खर्च पयल्यार 10 कोटी खर्च येतालो। नव्या सरकारान बजेटात फक्त 2 कोटी 53 लाख रुपया दवरले आनी येवजण नव्यान चालीक लावपाची आसा म्हूण सांगून जानेवारीतूच गुट लायली। 1.5 लाख लोकांनी हेल्थ कार्डां केल्ली, ती फुकट गेली। ते भायर दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचे लावार्थी 1,10,000 वयर पाविल्ल्यान स्किमीचें बजेट 270 कोटीक तेंकलां। सरकार म्हणटा अंदू पयशे ना। अंदूच्यो कांय गजाली फुडल्या वर्सा मेळटल्यो। फुडल्या वर्साचे फुडें 12व्या वर्सा येवजण्यांचे 12 वाजले। मायनिंग नाशिल्ल्यान 13व्या वर्सा 3-13 वाजत म्हूण लावार्थींक दुगदूग लागल्या। मात मुख्यमंत्री म्हणटा आपूण पयशे उबे करतलो। अंदूच्यो गजाली फुडल्या वर्सा दितलो।
बरें वायट सगळे अर्थसंकल्पात कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. मायनिंग बंद जाल्ल्यान त्रासांत पडिल्ले मायनिंग वाठारांतले गॅरेजवाले, हॉटेलवाले आनी हेरांकूय सरकारान आदार दिवचो अशें ह्या वाठारांतले धंदेकार मागतात. ट्रकवाल्यांनी नोकऱ्यो गेल्ल्या लोकां बरोबर सरकारान तांकांय आदार करचो अशी मागणी ह्या लोकांनी केल्या. मयूर नायकाचो रिपोर्ट. आमी गॅरेजवाले आसा आनी त्या गॅरेजवाल्यांनी थोड्यांनी खुबशे जाणांनी रीण काडून ट्रक गॅरेजी चालू केल्ली आसा आनी त्या गॅरेजीची अशी परिस्थिती जाल्या तर तांकां कांयच आदार ना जालो आसा. आनी जे ट्रक चलताले त्या ट्रका वयल्यान आमी कितें जोडटाले आनी आमचें पोट चलतालें. पूण आतां अशी परिस्थिती येयल्या की कितें करूं तें सजमना. म्हणटकूच ताका लागून आमी सरकारा कडेन मागता की आमकांय बी कितें एक पॅकेज दिवची आनी आमकांय बी हितूंतल्यान मातशें सलवार करचें. आमकां आतां 5 वर्सां जाल्या कामां लागल्या आनी आतां 6 ते 7 म्हयने जाल्या की आमकां कामाचें काडून उडयल्या कंपनीन. तेन्ना ह्या सरकारान जी आमकां स्कीम दिल्या आयच्या पेपरार आमी पळयल्या की आमकां 3 ते 12 म्हणटा तेणें आमकां कितें दिता म्हणून आमची एक ते सरकारा कडेन कळवणी आसा की तेणें आमकां 6 ते 12 दिवचे आमकां अशी एक आमची मागणी आसा. आनी तशेंच आतां जे गव्हर्मेंटान पोस्ट काडला सरकारान ते आमकां जाता ते बेगीन घेवचे, कारण आमी 5 म्हयने कामाचे घराटे आसा आनी आमकां कांय ना आतां खातले म्हटल्यार. आनी हांव आनी आतां कितली 10 वर्सां काम केलां पूण आमगे आतां परिस्थिती बिकट जाला सामकी. अशी म्हाजे वयल्यान कळटा की लोकांली कितली परिस्थिती बिकट आसतली हें म्हाका कळोन येयलां. आनी ते हे आमगे सरकारान कितें केलां पळय ते सामकें हे बेगींतल्यान बेगीन दिवचें आनी तेंगे घरा कडेन पावोवचें. कित्याक तेंगे सामकी अशी एक आत्महत्येचेर पावला तेंगे परिस्थिती. तर हे तेंगे बरो हेल्प केला हो एक बेगीन दिवचो. कित्याक आतां भुरग्याले आमगेले इस्कॉला भुरगीं परत इस्कॉला तेंगे स्टार्ट जावचे आहा. तांकां घरा कडेन पळोवपाक गेल्यार परिस्थिती अशी आहा की तांकां बूक हाडपा आनी ड्रेस शिवपा तेंचे कडेन परिस्थिती अशी बिकट जाल्या. पयलीं एक टायमार की एक दिसाक एक 4-5 हजाराचो बिझनेस जातालो. आयज 500 रुपया येवपाक मुश्कील जालें हांगसर. तेच प्रमाणे आमकांय हांगसर भुरग्यांचें पेमेंट दिवपाक जाय. ताका लागून आमचे खातीरय सरकारान कितें एक पॅकेज अशी दिवची जशी आमकां ट्रक नर्सांक दिल्या तशी आमकांय कितें पॅकेज दिवची. हांव सरकारा कडेन मागता की ते 6,000 ते 12,000 हेजे मेरेन तरी मिनिमम हे दिवचे अशें म्हणून. कित्या खातीर हे 3,000 कोणालेंच कांय जावचें ना. सरकारान ती स्कीम दिली ती बरी आहा. ती आमकां कांय मेळनासलें मायनींग बंद जाल्ल्या तरी आनी पोटा खातीर कितें तरी मेळटलें म्हणून ही खरी बरी आहा. आनी हेज्याच बेगीन आमगे मायनींग चालू जावचें म्हणून हे सरकारा कडेन आमगे मागणी आहा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.